एक न्यू व्हिडिओ आता सक्सेस झाला की अमित सिद्दीकीन आता अमित पालेकरांचेर एलिगेशन लायल्या जे गंभीर आसा तुम्ही कितें सांगता? व्हिडिओ प्ले करता हांव तुमकां. अख्खे गोंयकारान आज हो व्हिडिओ चोयचो. अरेस्ट केल्ले तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन बायडू म्हणून फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रॅबिंग केसी खूब आसा. म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण. म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय. मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयलें. मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांयच दिवना. फटींग फट करून हांव वचून गेलो पळोवन पुलीसून. मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर कॉल करून सांगले सर असो असो हांव क्रायम ब्रँचाच्या लॉकअपासून पळोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA हेंचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून व्हॉट्सअप कर. हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियनांचे सगळे नांव घे म्हूण म्हाका फोर्स केलें. मागीर हांवें सगळेचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें ते व्हॉट्सअप केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओ एक करून तेणें एडिट करून एक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेलें. सर हांव सिद्दीकी खान. हे व्हिडिओचे चोयन कोटा आज जेन्ना अमिता हिंग भितर आपयलो when the investigation is going on हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हेजे कितें कोटा? हेजे एकूच कोटा that the accused is in touch with the government आनी गव्हर्मेंटाक तो इन टच आसोन आज हो व्हिडिओ कोण ही नाटकां. जरी तरी अमिता व्हिडिओ मेळ्ळो कोणे जाल्यार दिल्लो आनी तो विसल ब्लोअर म्हणून टॅकिंग आपयला जाल्यार हेज विसल ब्लोअर कोण? हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया? एक कोण धाडलो तेका आपोवपा नाकिंग आतां. सो आज हेजे कळोन येता हो सरकार कित देखून करू शकता तो. आज हो सरकाराक ही परिस्थिती असली जाल्या की तांकां आज असले व्हिडिओ. सो दॅट मीन्स दिस गाय इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट, इज इन टच विथ द ब्युरोक्रेसी, इज इन टच विथ द पुलीस. नाजाल्यार हो कितकोन व्हिडिओ अशें करपाक शकता? आज प्रत्येक गोंयकाराक वाटें कितें जातलें हे जे आज सारखे सगळे तुमी एग्री जातले. सो आज म्हाका सदां हें क्लियर जावपा जाय हू इज दीस विसल ब्लोअर. हें कापोवपा जाय हिंगा आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना. नाजाल्यार मुखारान कितको वयतलें इन्व्हेस्टिगेशन? बिसायड्स ऑल द अदर पीपल जे सगळे इन्वॉल्ड आहाय तेंक इन्व्हेस्टिगेशन करनासतना आज आमगे अमिताक हिंग आपयला भिरांत दाखोवपाक. जी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी हू इज टेकिंग द बीजेपी हेड ऑन. बीजेपी आज आबूज जाल्ली आहा कित्याक सगळे तेंगे स्कॅम आमी एक्सपोज कोताय आनी सगळ्यान मेजर स्कॅम जो लँड स्कॅम आहा, जो SITचो जो लँड ग्रॅबिंग आसा तो आज अमितान एक्सपोज केलो म्हणून तेका भितर हाडलो फॉर नो रिजन. आणि त्यांना आता हो फेक व्हिडिओ आता तेम करूंक लागलो. जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल. जस्टिस हॅज प्रिवेल्ड इन दिल्ली. लिकर पॉलिसीचेरय आमकां एश कोन त्रास केल्ले आहा. हिंगाय त्रास कमी जाल्ले जेन्ना जेन्ना बीजेपी भिता आनी जेन्ना बीजेपी कोटा की दुसरी हुंची पॉलिटिकल पार्टी तेंक भारी पडपाची आहा तेन्ना ते सगळी नाटकां कमेस करपाय. नाव इट इज अमित पालेकर. टुमॉरो इट कुड बी मी. डे आफ्टर टुमॉरो कुड बी क्रूज अँड इट कुड बी ऑल ऑफ अस इन्क्लुडिंग ऑल आवर अलायन्स लिडर्स. बट आम्ही आज सगळे एकठांय राहून गोंयकारांक एक्सपोज करीत रावतले अँड वी आर गोइंग टू स्टे युनायटेड टुगेदर टू मेक शुअर दॅट दिस बीजेपी गव्हर्मेंट इज एक्सपोज. खबर आसा सुलेमान खंय आसा? जरी तरी सुलेमान हुंय तो खबर ना जाल्यार सुलेमानाक कळ्ळें की आज हो व्हिडिओ काडपा जाय म्हणून अमित भितर आसतना हे पिक्चर जे आहा ते पिक्चर बरोवन दवरलो आहा म्हणून ऑलरेडी सांगून गेलो आहे. सो हे पिक्चर बरोवन दवरलो. हे पिक्चरा भाग आता रिलीज जायत आहे और ये तो ट्रेलर है मुडपा था आणि हेंगे कित कित जाते कोटले. बट द होल स्टोरी इज द गव्हर्मेंट इज शिट स्केड. गव्हर्मेंट भिलोलो आहा आणि हे गव्हर्मेंटाचे सगळ्यो कार्यावळ ज्यो आहाय जितले ते जमीन चलो आहाय हे जमीन म्हाका सदां सगळे भायर सरतले आणि एकाय म्हाका सदां हुंय जाल्यार हुंय आतां दवरलो आहा तुमी अँड देर इज दिस इज वॉट इज बीइंग मॅन्युप्युलेटेड. दोन व्हिडिओ रे तेजे तो सर म्हणटा
कोणा सर कोणान एड्रेस कोत्तोच ना फाटल्या व्हिडिओ नका सरूच आसा ती तुम्ही सरूच आसता जे तेतूनय सर डेप्युटी स्पिकरान कितें सांगलो तुका डेप्युटी स्पिकरान कितें सांगलोले सतमानपान ते डेप्युटी स्पिकरान तुमकां सांगिलां कितें सतमानपाचो आतां हो व्हिडिओ सतमानपाचो जो अमितान दिल्लो व्हिडिओ सतमानपाचो ही गजाल चवकशी करपाची गरज आसा पूण चवकशी कोणाको करूं जायी विसल ब्लोअराको करपाची जाल्यार एकाय विसल ब्लोअर हाडचो पडलो बिकॉज दिस इज कमिंग डायरेक्टली टू द मिडिया आय डोंट नो हू गेव इट टू देम सो चवकशी म्हळ्यार ती हुंयसर कमेस जाता चवकशी म्हळ्यार ती नांव घेयल्याय तितल्यांक की कमेस जाता आनी जो ते नांव घेयल्याय ती सारकें न्हय जाल्यार यू हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट एंड फायंड आउट नॉट कॉल लायक दीस टू हॅरस द प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आमगे कितें म्हणप यू फायंड आउट यू इन्व्हेस्टिगेट अगेन्स्ट एव्हरी वन हू इज देर बट एव्हरीबडी इज फ्री अँड अमित इज सिटिंग इनसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग अ व्हिडिओ सो हाल तुमकां कोणें व्हिडिओ जो दिलो तुमकां पयलीं भितले पयलीं हाडपा न्यूज कित्याक ना तुका भितर बसयतले अशें करून ही मेसेज पास जाल्ली आहा पूण आम आदमी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी आम सगळे जे हिंग उबी आहाय आम भायर सरलो आहाय कित्याक आमगे प्रत्येक प्रोफेशनासून आम आज भायर सरून पॉलिटिकल चेंज करपा बदल जो आहा तो चेंज करपा कित्याक मुखार चलय इज जस्ट बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट दीस कायंड ऑफ थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग इन गोवा आनी आम मुखार आसतले आम सदां आसतले आनी आमगे सगळे अलायन्स पार्टनर एकठांय जावन वी आर गोइंग टू कीप एक्सपोजिंग एंड कीप डिगिंग इन टू दीस केस वेंजय बाब हे डर्टी पॉलिटिक्सान कोण आसतलो फाटल्यान ह्या डर्टी पॉलिटिक्साक ओनली द बीजेपी हेजे भायर आनी कोण ना तेंगे आख्खे फूल पॅनल आहा ते फूल पॅनल इज there behind all these land grabbing issues and that is the reason they are all playing these cards the way they want.